आम्ही झोनिंग प्लॅन म्हटलो. झोनिंग प्लॅना वखदार आम्ही इश्यू केलो. आमच्या ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टरान एग्री केले आणि आमचे ग्रीवियन्स आयकून त्याचेर एक्शनूय घेतली आणि रिवोक कॅन्सलूय केलो तो. पूण खंय तरी अशें दिसता की झोनिंग प्लॅन जाल्या उपरांत 17(2) आणि 39A अंडर जे कायदे नवीन हाडले त्याच्या अंडर तो झोनिंग प्लॅन लो खंय तरी इम्प्लिमेंट जायता एक एरिया. आणि ती एरिया पळयता आसतना आमी पळयतात 3,80,000, 50,000, 1,00,000 अशी जाता. आणि ते NDZ एरियान जाता, म्हणजे नॉन डेव्हलपमेंट स्लोप, जो दोंगराचो भाग स्लोप आहा आणि खंय तरी थोडे प्रमाणे शेतां जातात. आता हे करता आसतना प्रत्येक टायमार हांव फॉलोअप करीत आसा, सांगत आसा. असेंब्लीनूय म्हाका दिसता 40 आमदारां हांव एकटोच थंय उलयला हे सगळे सब्जेक्ट घेवन. कित्याक आयज मोपा येयल्या कारणान ह्यो कोस्टल बेल्ट वाडत आसा आणि सगळे दोंगर आसात ते भायले इन्व्हेस्टर्स हे घेत आसा. आता कोण भाडकार दितलेत आणि विकते कोण ना कोण घेतलेत, पूण कशें ते खंय तरी कंट्रोलान आसपाची गरज आहा. हांव म्हणना तुजें डेव्हलपमेंट करूच नाका, हे करूं नाका. तुमी करतना सर्टन एक्सटेंड सर्टन लिमिटान करचे. जर प्लेटो आसा, जर सकयली जमीन लेवल आहा थंय करचे. जर दोंगराचेरूच जर कन्वर्जन जालें आणि कन्वर्जन जाल्या उपरांत तो काडटलो, हांवें आयकलां की कोणाचें कन्वर्जन जाल्यार ते विकपाक मार्केटान प्रॉपर्टीज भायर सरले लाखांनी स्क्वेअर मिटर. तो कोण घेवपी आहा तो इन्व्हेस्ट आपले करतलो आणि थंयसर घरां बांदतलो. आमकां सेवरेजीचो प्रॉब्लम आहा, उदकाचो प्रॉब्लम आहा, लायटीचो प्रॉब्लम आहा. आयज 30 MLD प्लांट आमी हाडला. कित्याक हाडला? हांकां स्पेशली कान्नाय वाडे ते वाडे ह्यो एक्झाम्पल दिता. हे पॉइंटार उदीक चांदेलच्यान पावप मेरेन तांकां फाटल्या दिसांनी 8-8 दीस 10-10 दीस उदीक नासलेले. आमी खंय तरी दुसरो प्लांट स्टार्ट करून तांकां पयरेन एकदां खंय तरी एडजस्टमेंट जाता. आता 30 MLD प्लांट येयलो. 30 MLD प्लांट येयल्या उपरांत तांकां 8 वरां तरी उदीक मेळटलें डेली. आता जर हे प्रोजेक्ट्स येवंक लागले येदे व्हडले जाल्यार म्हाका दिसता परत परिस्थिती तशीच जातली आणि आमच्या स्थानिकांक उदीक मेळचें ना. परत लायटीचे पावर सप्लाय आमी सबस्टेशन स्टार्ट केला. आयज खंय तरी पावर फ्लक्च्युएट जाताले ते खंय तरी आता आमी मातशें रिड्यूस केला. आणि जर हे प्रोजेक्ट येयले हेंकां पावर सप्लाय खंयची, उदीक खंयचे आणि कितलेशे ते सेवरेजीचो प्रोविजन खंय केला, तेंचे वेस्ट मॅनेजमेंट खंय केला, हे कितलेशेच गोष्टी आहात. हे लक्षात घेवनूच हे प्रोजेक्ट्स म्हणजे कन्वर्जन जावपाक जाय आणि हे प्रोजेक्ट्स हाडटना विचार करून घेवपाक जाय. म्हाका खात्री आहा आमचो ऑनरेबल टीसीपी मिनिस्टर हे कन्सर्न कितें असेंब्लीनूय तेणी सांगला आपूण पर्सनली बसतलो आणि हे करून घेता, म्हाका घेवन बसता म्हणून. आणि हे ग्रिवियन्सीस कित्याक हे म्हाजे एकट्याचे ग्रिवियन्स न्हू. हांवें पयलीं सांगला हे पर्सनली हांव येना. जेन्ना स्थानीक सगळे येतात म्हाजे कडेन, जेन्ना पंचायती रेझोल्युशन्स घेतात की हे कन्वर्जन जावचें न्हू म्हणून, तेका लागून आयजूय ते हे लेटरा वांगडा दुसरें एक लेटर केला. जे सर्वे नंबर घातल्यात, विलेजीस घातल्यात, खंयचे कन्वर्जन जाला, हांगा ऑब्जेक्शन्स आहात. सो ते रिवोक करचे म्हणून. जो 39A आणि 72 अंडर कितें कन्वर्जन जाला ते रिवोक करचे आणि रिकन्सिडर करचे स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घेवन. आमी खंयच म्हणना तुमी हे करूं नाका ते करूं नाका, हेका विरोध तेका विरोध करून काय हे जावपाक ना. पूण खंय तरी रिकन्सिडर करतना स्थानिकांक पंचायतीक घ्या कॉन्फिडन्सान. स्थानिकांचे ग्रामस्थ आहात ज्यांचो इश्यू आहा तांकां वांगडा घ्या आणि मागीर तुमी कन्सिडर करून मागीर कितें ते फुडले घेवया. इतलेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय कॉपी केल्या, चीफ सेक्रेटरीकूय कॉपी केल्या, टीसीपी टाउन प्लॅनरी प्लॅन ताका लेटर केल्लें आहा. सो हेचेर म्हाका दिसता बेगिनात बेगीन सोल्युशन येतलें हेचेर. कित्याक असेंब्लीन उलयलें त्याच्या उपरांतूय कांय जावंक ना. खूब जाण म्हणटले तूं सरकारान आसा आनी तूं अशें कित्याक, पूण असेंब्लीन हांव उलयलां, कंटिन्युअस फॉलोअपूय करता. पूण खंय तरी हेका रिजल्ट येवपाक जाय, कन्क्लूड जावपाक जाय, सोंपपाक जाय आणि आमच्या आख्ख्या मतदारसंघाचे इश्यूज आहा टीसीपी डिपार्टमेंटान क्लियर जावपाक. तो रोल कांय प्रोजेक्टांनी नासता. पूण आमची सिग्नेचरूय खंय लागना वा आमकां सांगूंक जाय कन्सर्न हे आसना. कित्याक हे डायरेक्टली टीसीपी डिपार्टमेंट आणि पंचायत NOCs दिता. सो टीसीपींतल्यान जेन्ना तूं सगळे एप्रुवल्स हाडटा तेन्ना ती फायल ते पंचायतीक घालता आणि पंचायत मागीर NOC दिता. आमचो रोल भितर कांय नासता आणि आमचो रोल आसोकूय जायना. जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहात आणि पंचायत आहात तेंच्यांनी ते फॉलोअप. पूण इतलेंच म्हणटा हांव की स्थानिकांक कॉन्फिडन्सान घ्या आणि NOC जर दिवंक ना जाल्यार ते कायदो केल्यार BDOन वचून घेवन येवपाचो. सो पंचायतीन जर NOC दिता, पूण दिता आसतना त्या स्थानिकांक जर कॉन्फिडन्सान घेत आणि एक रेझोल्युशन घे.